येवपी 2027ची वेंचणूक आपणा खातीर फळदायीक थारतली। विधानसभा वेंचणुकेंत शिरोडा मतदारसंघात आपूण जिखून येवपाची पुराय शक्यताय आसा। लोकांक काम करपी मनीस जाय। कार्यकर्त्यांच्या मागणे खातीर आपूण वेंचणूक लडोवपाक तयार जाला म्हण आदले मंत्री म्हादेव नायक उलयला। नोव्हेंबर मेरेन आपली वेंचणूक रणनिती जाहीर करतलो अशें नायक हांणी म्हळां। तशेंच तांणी एसटी आरक्षण विधेयकाकय आपलो पुराय तेंको जाहीर केला। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। लोकांचो कल आता हळूहळू म्हाज्या तरफ वळेला आसा, म्हाजे वटेन जाल्लो आसा। म्हणून आता जे इलेक्शन पळय आसा ते इलेक्शन हे म्हाका फलदायी ठरतले। म्हाका निवडून येवपाचे भरपूर चान्सेस आता आयिल्ले आसात। एम्प्लॉयमेंट, डेव्हलपमेंट आनी निश्क्रीय मनीस हेका लागून लोकांक काम करपी मनीस जाय। आयज जनते भितर एक उलोवणी चल्ला की म्हादेवान कितें तरी केल्लें म्हणून शिरोडा मतदारसंघात आज सगळ्याक कांयच ना म्हणून कशें जातलें अशें। आनी सगळे पालकाचे म्हणणें की तुवें रावोंकूच जाय म्हणून, म्हणजे त्यांच्या आग्रहा खातीर, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहा खातीर हांव तयार जालो इलेक्शन लडोवपाक। आता प्रश्न उरला, तूं खंयचे पक्षाचेर इलेक्शन लढयतलो। आतां हांव न्यूट्रल आसा, खंयच्या पार्टीन ना, पण जनसमुदाय म्हाजे वटेन आसा, पब्लीक म्हाजे वटेन आसा। म्हणजे नोव्हेंबर बीन मुखार डिसिजन घेवपाचें, जावं ऑक्टोबराक डिसिजन घेवपाचें, खंयचे पार्टी म्हाका आमंत्रीत करता काय म्हाजो विचार करता। म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसा ती BJP, कारण BJP नांवाचेर खूब हांवें काम केल्लें मोठ्या प्रमाणात। न्ही, त्यांचो जो हक्क आसा तांकां दिवपा जाय। त्यांचो संविधानानुरूप तांकां तें मेळोवंक जाय। तांकां मेळोवपाक आमच्यो कांय हरकत ना, कारण ते आमकां कांय डॅमेज करना न्ही। ते जे कडेन तेंगेली संख्या चड आसा थंय तेंकां मेळटलें आनी मेळोवंक जाय। तेंची रास्त मागणी आसा, कितले तेंपूर जालें ते मागतात। आतां अप टू द डिसिजन BJP पार्टी कडेन आसा, वयर सेंट्रल आसा, ते ठरयतले।